Just imagine. इश्टानो, माझ्या एका फ्रेंडाक सदांच चॅलेंजी मारपाची संवय आसली आनी तो सदांच जिखतालो. एक दीस हांवें ताका चॅलेंज मारली. म्हटलें, पणजेन 20 रुपयाची असली गोवन नुस्त्याची कडी हाडून दाखय, नुस्त्याचें हुमण हाडून दाखय. बाबडा आजुनूय हॉटेलाचे चक्कर मारीत आसा, सोदीत आसा. कशी मेळटली? नुस्त्याच्या हुमणान करवील सुद्दां घालतात आजकाल, खबर आहा तुमकां? Just imagine. इश्टानो, नुस्तें म्हटलें काय तुमकां कितें जाता? कितें फिलींग येता? हा, नुस्तें. इट इज नॉट जस्ट नुस्तें, इट इज नुस्तें. हे नुस्तें. हा सर, पण आजकाल कितें जालां, नुस्तें इतलें म्हारग जालां की आमकां आतां गोंयकारांक मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसना म्हणटा पळय तशें जालां. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे कशें जाणा की नुस्तें जाल्यार स्वताच म्हणजे ओके, यू जस्ट वॉच दीस अँड यूल अंडरस्टँड वॉट आय एम ट्रायंग टू से. अदसोवाय नुस्तें मार्केटाना तुम्ही तिसऱ्यो खाया रे. अदसोवाय नुस्तें मार्केटाना तुम्ही तिसऱ्यो खाया रे. तुम्ही तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया रे. तुम्ही तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया रे. आता सोवाय नुस्तें मार्केटाना तुम्ही तिसऱ्यो खाया रे. बाजार करूंक दिसता भंय, कसले घेवपाचे मेमे बारीक कचपट पळयता थंय. इसवणाच्या पोस्तांक बांगड्यांचे रगत लायतात खंय. नुस्तेकान्नींचो बोवाळ घालता तो मार्केटान आयकून जोरे. सुंगटा वांटो जाली 500 रुपया रे. बाजारान सोवाय बांगडे ना तुम्ही तिसऱ्यो खाया रे. गोंयकार ताल्ले खायना खंय, तेका किसमूर बरी लागता घालून खारें आनी सय. शिवराकाच्या दिसा नुस्त्याच्या फोटवाक पळोवन गोंयकार जेता रे. श्रावणान व्हाळांतले नुस्तें गरयता रे. आता सोवाय नुस्तें मार्केटाना तुम्ही तिसऱ्यो खाया रे. आता सोवाय नुस्तें मार्केटाना तुम्ही तिसऱ्यो खाया रे. तुम्ही तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया, तिसऱ्यो खाया रे. आता सोवाय नुस्तें मार्केटाना तुम्ही शिवराक जेया रे. Just imagine. इश्टारो, खूब तेंपान आफ्टर अ लॉंग टायम तुमच्या मुखार परत एकदा दवरता. ते अशे 2 लायटी मारून काळखान घेता तो इंटरव्यू. ते आमचे सत्र आतां परत सुरू जाल्लेले आसा. Just imagine. आखिर तेरे में और मायकल लोबो में इतना टेंशन क्यों है? बोल मेरे को बोल. नमस्कार इश्टानो, आयज आमच्या बरोबर आसा जेंचेर जमीन बळकोवपाचो आरोप आसा आनी ते म्हणजे दिलीप परुळेकर. तुमचें स्वागत. हांगा थंय करिनासतना सगळे कांय प्रश्न जे आहा ते सरळ विचारता तुमकां. तूं प्लेबॉय कॅफे गोंयान हाडूंक सोदतालो, कलंगूट हाडूंक सोदतालो, कारण तुका तुज्या पॉलिटिकल कारकिर्दींतलें एक व्हडलें स्कॅम करपाचें आसलें. हांवें खुबशे हे आपले कितें ते कळ्ळें. नेक्स्ट क्वेश्चन. हे मोदीच्या सभेक चडसो लोक गोंया भायलो आयिल्लो न्ही? आसूंक शकता. तुमकां अशें दिसता की तुमी ह्या विचाराचेर तुमकां अशें दिसता की ड्रग्स आनी सोऱ्या शिवाय पार्ट्योच जावंक शकना, स्पेशली इन कोस्टल बेल्ट्स? टुरिजम जर फ्लरिश जातलें, टुरिजम जर आमी चलयतले, फुडें व्हरतले जाल्यार ह्यो गजाली खूब अति आवश्यक टुरिजमा खातीर. ड्रग्स बीन सगळे गांजा. बरें, म्हाका सांग, तुजे कालांगूट पंचायती कडेन संबंद बरे दाट आसा काय कितें? न्ही म्हणजे तूं मायकल लोबोक सांगिनासतना थंय वयता, लोकांक मेळटा, टॅक्सी ड्रायव्हरांक सगळ्यांक मेळटा आनी कालांगूट पंचायतीक घट धरून तूं कामां करता. म्हणजे तुका अशें दिसना की बाबा आपल्याच पार्टीचो आमदार
आपल्याचेर बेजार जाय, ताका खंत जाय, तुका तुका हें काय दिसना? प्रश्न देना. मायकल इज माय गुड फ्रेंड. बरें, किरण कांदोळकरान खंय सुभाष फळदेसायाचेर काडून ग्लास मारलो आनी तो इंजर्ड जालो. हाचेर तुजें कितें रिएक्शन? इट इज फ्रेंडली फायट. पूण पूण झगडी जाली कित्याक? ते कितें कारण आसूं शकता? आनी झगडी जाली ती बी अशी म्हणजे सकाळच्या फांतोडेर 3:30 झगडी, म्हणजे कितें करताले अशें 3:30 मेरेन? ही जावपाचें कारण कितें? बरें, झगडी जाली ती जाली, दुसऱ्या दिसा सीएमान आनी सुभाष फळदेसान मिडियाचेरूच फोग काडलो. कितें कितें जाल्लें? ओ म्हाजो फॉल्ट? नाही सांग. तुमची झगडी त्या टॅबलेटीच्या कमिशना वयरसून बेश्टी भितरली गजाल. तशें आसूंकूच शकना. हाव आर यू सो कॉन्फिडंट? तुका कशें खबर आहा कमिशनाच्या गजाली? बरें आसूं. आतां एक लास्ट क्वेश्चन विचारता आनी सांगो ना सारको मस्त्यापणान, म्हणजे मस्ती करून सामकी मस्त्यापणान विचारता, सांगोन मस्त्यापणान विचारता तुका. तूं आतां इलेक्शनाक लडटा पळय, तुजे इलेक्शनाक मेन स्पॉन्सरर्स कोण? कोण ते आमचे ड्रग माफिया. जाणा आसलो हांव अशेंच आसतलें म्हणून. Just imagine. मोदीच्या सभेक एंट्री कुपन 5 रुपयांनी पडटाले आनी मोदी प्रायम मिनिस्टर जालो मागीर तेच्या मागीर कितले पडटले सपोज जालो जाल्यार? तेच 5 रुपयाचें कुपन तुमकां 500 रुपयान पडूं शकता. नमो नमः नमो नमः. समजा एक इंडियन आप पार्टीन जॉयन जालो, तो पार्टी जॉयन करीत जाल्यार आमच्या गोव्यात ताका कितें म्हणटले? सिंपल, आपाची इंडियन. पचको जोक. बरें, आम आदमी पार्टीन जे पणजे आनी मडगांव ऑफिसां घेतल्या पळय, ती पार्टीक डोनेट केलेली आसा, कोणें तरी दिल्या ती. आनी त्या ऑफिसाची भाडी कितली खबर आसा? फक्त 1 रुपया नॉमिनल चार्ज. सो हांव इमॅजीन करतालो की समजा फाल्यां आम आदमी पार्टी फूल फ्लॅजेडली इंडियन पावरान आयली जाल्यार कितें जातलें? जर ताचें भाडें जर 1 रुपया जाल्यार ती जर पार्टी फूल फ्लॅजेड जाल्यार मागीर गॅस सिलिंडर 3.5 रुपयान, तांदूळ 75 पैसे रुपया किलो, आनी कांदे 50 पैसे पर किलो, उदक फ्री, लायट फ्री, युनियन गव्हर्मेंट आयकना जाल्यार आझाद मैदानाचेर धरणे फ्री. बरें, आम आदमी पार्टीच्यो सगळ्यो गजाली मात एकदम ट्रान्सपेरंट आसताला. म्हणजे कशें, नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आनी सावथ गोवा कॅन्डिडेट रेमो फर्नांडीस. बाय द वे, फाटल्या दिसांनी गोंयान सॉलिड कॉम्पिटिशन चलतालें ते आम आदमी पार्टी आनी बीजेपी मदीं. आम आदमी पार्टीचे लोक मेंबरशीप करपाक भोंवताले आनी बीजेपीचे मोदीच्या रॅली खातीर मेंबरशीप करपाक भोंवताले. दोगूय जाण एकाच टायमार. आप पार्टीचे फॉर्म 10 रुपयान जाल्यार मोदीच्या सभेचे फॉर्म 5 रुपयान आसले. हो, म्हणून ह्या खातीर मोदीच्या सभेक भरपूर गर्दी पडली काय कितें? कितें गोंयकार कसो, अरे हे 10 रुपये, हे 5 रुपये म्हळ्यार बरें. राहुल गांधी सुद्दां नकळतपणे केन्ना केन्ना आम आदमी पार्टीची जायरात कशी करतात ती पळया तुमी. नकळतपणे चुकून. क्या आपसे पूछा जाता था? और जो आप हमें बताओगे वो मैनिफेस्टो में जाएगा, और जो मैनिफेस्टो में जाएगा वो सरकार करके दिखाएगी. हम आपसे पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे. आपसे पूछेंगे और जो निर्णय आपने किया इन 15 कंस्टिट्यूएंसी में वो ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है. एका ज्युपिटर वेलोसिटी बी म्हणटा काय कितें? बरें, हें आयकून राहुल गांधीचें आयकून गोवा ब्रांच ऑफ आम आदमी पार्टी भलतीच खोशी आसा. आनी आमची सगळ्यान व्हडली जैत म्हणटात ते आपली खोशी कशी परगडायतात पळया. ओके बरें, ते विजय सरदेसायाक सपोर्ट करतात, वी फॉर विजय जे म्हणटा आसतलें. हांव कितें जाणा, हांव इतलें जाणा की खूब ते मातसो टायम जालो काही ब्रेक घेवपाचो आसता. आमी बारीक सव घेवया, मेळया रोखडेच. इश्टानो, वेलकम बॅक. इश्टानो, स्पीकर राजेंद्र आर्लेकर had said that MLAs of Goa Assembly indulge a lot in theatrics for camera attention during assembly sessions. म्हणजे कॅमेरा चालू आसा म्हणून आमदार मंत्री खूब नौटंकी करतात खंय अशें तो म्हणूंक सोदता. I was just imagining if MLAs and minister really indulge in theatrics and Bollywood tricks, then कशें आसतलें तें सगळें? मैं श्याम प्रसाद का भाई राम प्रसाद हूँ सर. मैं थोड़ा अमोल पालेकर जैसा दिखता हूँ सर.
दरअसल खेल और मनोरंजन के विषय में मेरा ज्ञान कुछ साधारण है सर। मैंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर जो डिसीजन दिया है वो लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए दिया है सर। इसे स्वर्ण मध्य कहते हैं सर। मोदी का आना बहुत ज़रूरी है सर। मोदी आने के बाद मैं और पावरफुल हो जाऊंगा सर। कई दिनों से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे काम नहीं हो रहा है। न जाने क्यों मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे। वैसे मैं डेप्यूटी सीएम हूँ, लेकिन खैर जाने दो। पर्रिकर कुछ हॉट मिक्सिंग वगैरह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करवाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, लोहा गर्म है, मार लो थोड़ा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कैसा इंसाफ है? ये पर्रिकर का इंसाफ नहीं, ये इंडिपेंडेंट एमएलएस को साफ करने की चाल है। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या मांगा था? सिर्फ पानी, बिजली और काम। लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ तारीख। भैया ये सरकार मुझे वापस इलेक्ट होके आने नहीं देगी लगता है। पर ये मैं नारियल में फोड़ता हूँ, काम कोई और कर जाता है। पर्रिकर मैं तो तुम्हारा कलीग हूँ, साथी हूँ। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान न करना है, वरना ये कांग्रेस वाले बोम्बा बोम करते हैं कि मैं तुम्हारा घट हो गया हूँ। अरे वाह, अरे पर्रिकर मेरी डेडलाइन तो सुनी होगी तुमने। वैसे तो बच गया क्योंकि मोदी की मीटिंग बीच में आ गई। मुझ पे जो लगाए हैं तुमने दाग, उन्हें सूद समेत वापस करेगा ये विष्णु वाघ। आ गए असेंबली में, साल में 4 बार आते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं और कुछ नहीं करते। हम कुछ पूछेंगे तो कहेंगे बैठ जा, तेरा नंबर आएगा। पर साला 1.5 साल से सुनता रहा हूँ, कब आएगा मेरे नंबर? कब आएगा? कब आएगा मेरा नंबर? सभापति बन के करोड़पति खेलता है यार लेकर। भाई करोड़पति खेलना तो सपेक टेकरो और आटिया पाटिया खेलने से ज्यादा आसान नहीं है। मुगेम्बो खुश हुआ। शाकाल के इलाके में आके गुस्ताखी, बैठ जाओ, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, वरना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठवा लूंगा। अरे तुका सांगपाचें म्हटल्यार म्हाकाय निळू फुलेचो आवाज काडूंक येता, पण हांवें तो असेंब्लीन काडूंक ना, बिकॉज आय डोंट बिलीव इन थिएट्रिक्स इन असेंब्ली अँड मॅट्रिक्स इन स्कूल. सामकी तशें पळोवंक गेल्यार बघा अडवाणीचो आवाज काडूंक येता, लालकृष्ण अडवाणीचो, म्हणून तो कितें काडपाचो आनी मागीर कॉन्ट्रोवर्सी करून घेवपाची इच्छा ना. तुवें म्हाजेर ग्लास काडून मारलो रातचे 3:30, पूण मिडियाक सवायच्यान म्हटल्यार ही खबर मेळ्ळी. कशी कितें इतल्या फास्ट तांकां कळटा? एक्चुअली तांकां खबर ना की तो ग्लास हांवें विनयाचेर काडून मारलेलो, पण विनय त्याच टायमार बँड जालो आनी तो ग्लास तुजेर बसलो. अरे पण ग्लास बसलो न्हू इतलें तांकां, म्हाका एक कळना. ग्लास न्हू, बेश्टे खोटे आरोप करूं नाका. हांवें बाटली मारलेली. हे लोक मिडिया ग्लास ग्लास करता. लॅप्स ऑफ जजमेंट जाले सारके. तेजपाला भशेन लॅप्स ऑफ जजमेंट जाले कितें. पूण म्हाका एक गजाल कळना, BJPच्या MLAक मार पडटा तेन्ना नेमकें तुजेंच नांव कशें कितें येता? कोण तुजो गॉडफादर?